जर लोकसभा उत्तर गोंयची उमेदवारी दयानंद भाई सोपटे जो मांद्र्याचो पयलींचो बीजेपीचो आमदार ताका जर टिकेट जर पक्षान जर दिली जाल्यार हांव भारतीय जनता पक्षान प्रवेश करतलो. हो म्हाजो एक्चुअली कॅटेगरिकल स्टेटमेंट. आनी तो स्टेटमेंट काडपाक कारण कितें तें सांगता की आयज पर्यंत जायते लोक उत्तर गोंयच्यान जायत्या लोकांनी नेतृत्व केलें, पण पेडणेकारांक एक संदी मेळपाक जाय आनी ताका लागून म्हजो हो स्टेटमेंट. कित्याक आयज 25 वर्सां आमी पळयता की श्रीपाद भाऊ उत्तर गोंयचे खासदार आहा, मंत्री जाले. केंद्राचे प्रकल्प आयज पेडणे तालुक्यान आसात तो म्हणजे एक आयुष हॉस्पिटल आनी मेजर प्रोजेक्ट म्हणटात तो मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. आयज अक्षरशः लोकांचेर सरासरी अन्याय जाल्लो आसा आनी हाका सर्वस्वी कारण आसात ते श्रीपाद भाऊ कारण आसात. बिकॉज तेंचे उगी रावप आनी पेडणेकारांक अशेंच वाऱ्यार उडोवप हो विशय जाल्लो आसा. आनी ताका लागून आमकां एक इतिहास घडोवपाचो आसा आनी ताका लागून तो इतिहास घडोवच्या खातीर दयानंद भाई सोपटेक भारतीय जनता पक्षान उमेदवारी लोकसभेची दिली जाल्यार हांव भारतीय जनता पक्षान जाहीर रित्या प्रवेश करतलो. आनी ते प्रवेश करपाचें फुडचें कारण म्हणजे कित्याक तर आमचो मनीस आयज हे मेजर प्रोजेक्ट आमच्या तालुक्यान आसात आनी पेडणेकारांचे जे अनएम्प्लॉयमेंटाचो जो विशय आसा तो पूर्णपणे सुटाव जावच्या खातीर आमकां तेचो बऱ्याचशा प्रमाणात वापरय जावं शकता. आनी श्रीपाद भाऊचेर म्हजे एलिगेशन्स वगैरे कांय ना. हांव स्ट्रेट उलोवपी मनीस, सडेतोड उलोवपी मनीस. हांवें प्रत्येक वेळा सांगलां कित्याक तर जेन्ना म्हाका फर्स्ट टायम वोटींग आयिल्लें आनी 2004 जेन्ना इलेक्शन जाल्लें लोकसभा, त्या वेळाचेर श्रीपाद भाऊ उत्तर गोंयच्यान उमेदवार आसलेलो आनी हांवें म्हज्या कुटुंबा सयत पूर्णपणे हांवें पयलें म्हाज्या कशें म्हणटा की मनीस जे पयले कार्य करता ते केन्नाच विसरना. हांवें फर्स्ट टायम म्हज्या लायफाचे पयले वोट म्हणटात ते भारतीय जनता पक्षाक केला, श्रीपाद भाऊक केला आनी म्हज्या एंटायर फॅमिलीन केला.